दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या धिऱ्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर म्हत्वाची बसका घडोवन हाडली। हे बसकेचे अध्यक्षपद जिल्लो अधिकारी एकनाथ लिटस हाणें केले, जाल्यार पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय सहअध्यक्ष म्हणून हजर आशिल्ले। या वेळार अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी हजर आशिल्ले। हे बसकेत साश्टी तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी, पुलीस निरीक्षक आणि मामलेदारांनी वांटो घेतिल्लो। बेकायदेशीर धिऱ्यो आडावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यांमदीं समन्वय वाडोवपाचेरय भर दिलो। अशे तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडपी जमनीच्या मालकांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलीस निरीक्षकांक दिली। संबंधित जमनीच्या मालकांची म्हायती आनी नोंदी दिवपाक मामलेदारांक सांगला। तशेंच अशा घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्था समस्या निर्माण जाल्यार बेगोबेग आपतकालीन क्रमांक 112 कडेन संपर्क करपाची सुचोवणी दिल्या, जाका लागून वेळार पुलिसांची मजत मेळटली। मजगती ही कारवाय दक्षिण गोंयांतल्या बेकायदेशीर धिऱ्यांचेर कितले मेरेन आळाबंद हाडटा ते पळोवप म्हत्वाचे थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।